नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत पॅराग्लायडिंगाचेर पर्यटन खात्यान घाली बंदी आदेशाक फावो दिवंक ना जाल्यार 50,000 दितले दंड। फातोडे 5 जाणांकडल्यान लजेक घालपाचे कृत्य मानसीक दुयेंत चलयेचें अपहरण करून वेर्णा केलो सामुहीक लैंगीक अत्याचार 5 जाणांक पुलिसांनी केली अटक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फुडलो तपास आसा सुरू। मुख्यमंत्र्यांची घरकान्न सुलक्षणा नापाचे संजय सिंगाचेर घाल्ले मानहानीचे खटल्याची सुनावणी धुकल्ली फुडें सिंगाच्या आदोगादान जाप दिवपाक मागलो वेळ आतां सुनावणी 7 मार्चाक। तोडामार्गार कुडच्या तियारी धरणाचो कानाल फुटलो मुख्यमंत्र्यान गोंय वटेनच्या कानालाची मंत्री शिरोडकारा सयत अधिकाऱ्यां वांगडा केली पळोवणी कानाल फुटपाच्या घडणुकांचेर मुख्यमंत्री सावंत करतलो फडणवीसा वांगडा चर्चा। फुडल्या 7 म्हयन्यांनी आरजीचो मुखेली मनोज परबान दाखयले तोंड 7 म्हयने खंय चुकले हाचें करतालो चिंतन 7 म्हयन्यांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंतूय मनोजाचो वन मॅन शोज। आणि नावेली बाणावली बायपास रस्त्या कुशीक साचला कोयर रंगेहात धरून लेगीत दर दिसा हाडून उडयतात कोयर संबंधित प्रतिकारान घेवची दखल सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवून दवरची कडक नदर थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान फाटल्या सप्तकात केरी दर्यादेगेर पॅराग्लायडिंग करतना दुर्घटनेत दोगांक मरण आयिल्ले गोमंतक टीव्हीन घडणूक सुवातेर वचून स्पेशल रिपोर्ट केले उपरांत पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडिंगाचेर बंदी घालपी आदेश जारी केलो। सगळ्या पॅराग्लायडिंग ऑपरेटरांनी परवाने तशेंच दस्तावेज खात्याक सादर करपाची गरज आसा। ह्या आदेशाक पाळो दिवंक ना जाल्यार 50,000 रुपया दंड भरचो पडटलो अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी सांगलां। फाटल्या सप्तका केरी गांवान जे केरी बिचार एक पॅराग्लायडिंगान 2 जाणांचे मृत्यू जाल्ले अशी घटना घडलेली मागीर तेजे उपरांत गोमंतक टीव्हीन थंय फिल्डार वचून ह्या ब्रेस्ताराक एक स्पेशल रिपोर्ट असो केल्लो जितून आमी सगळो एक्सपोज केल्लो की कशी थंय इल्लिगल पॅराग्लायडिंग जाताली आनी कशी थंय इल्लिगलिटी जाताली हेचो आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो। मागीर काल शुक्राराक टुरिझम डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर अशी काडलेली आसा आनी त्या ऑर्डरीन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की केरी वाठारांत इल्लिगल पॅराग्लायडिंग ही बॅन केल्ली आसा आनी त्याच बरोबर कोणाक जर पॅराग्लायडिंग करपाक जाय जाल्यार तेणी प्रॉपर टुरिझम डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेवचें अशें त्या ऑर्डरीन आसा आनी तितून तेणी अशेंय म्हटलेलें आसा की समज कोण हे नियम पाळिना जाल्यार ताका 50,000 दंड हो टुरिझम डिपार्टमेंटान डिक्लेअर केल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून। आता एक धक्कादायक बातमी फातोर्डा एका चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। संबंधित चलयेचेर सामुहीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या उपरांत 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। फातोर्डा वाठारात एके चलयेचेर सामुहीक अत्याचार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। पीडित चलयेचे फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण करून तिका वेर्णा व्हरून तिचेर सामुहीक लैंगीक अत्याचार केलो। पुलिसांनी हे प्रकरणात रोखडीच कारवाय करून वास्कोच्या अदिल अलगूर, मोहम्मद मुल्ला, शहजाद शेख, विरेश अगुआंडा, मोहम्मद शेख ह्या 5 जाणांक अटक केल्या। पीडित चली मानसीक दृश्टीन अस्वस्थ आशिल्ली म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। माणुसकीक काळो डाग लावपाची घडणूक काल फातोर्ड्याक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे काल राती फातोर्डे पुलिसांनी एक बलात्काराचें प्रकरण नोंद केलें आनी ताजे नंतर तपासाची चक्रां फिरली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे वास्कोच्या 5 भुरग्यांनी एका चलयेक फातोर्डेच्या KTC बस स्टँडा वयल्यान किडनॅप केलें आनी ताका वेळसांव एक लॉजांत व्हेलें आनी ताजेर अमानुशपणे बलात्कार केलो। हे घडणुकी नंतर जेन्ना तक्रार आयली तेन्ना रोखडी फातोर्डा पुलिसांनी आपली तपासाची चक्रां फिरयलीं, वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्यो आनी ताजे नंतर तांणी 5 जाणांक वास्कोच्या अटक केली। हातूंत भितर आदिल लालसाब अलगूर 18 वर्सां, मोहम्मद अली मुल्ला 22 वर्सां, शहजाद शेख 18, विरेश आगुंदा 18 आनी मोहम्मद शेख 18 ह्या सगळ्यांक वास्कोच्या रहिवाशांक तांणी अटक केल्ली आसा।
वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला हो आतां तपास चालू आसा. सद्याक पुलिसांच्यो वेगवेगळ्यो टिमी वेगवेगळ्या तरेन तपास चालू करतात, कारण ही केस जी आसा ती तांकां स्ट्रॉंग दवरपाक जाय. ताका लागून सद्याक एक टीम जी आसा ही वेळसांव ह्या हातूंत धाडिल्ली आसा. ती थंयची सगळ्यो ज्यो वाटेवयल्यो CCTV जावं बाकीचे हॉटेलाचे CCTV हाजी चॅकींग तांणी चालू केल्ली आसा, रिकवरी करपाची चालू केल्ली आसा. दुसरी टीम जी आसा की हातूंत आनी कोण गुंतल्यात जाल्यार ताजो हें करतात. आनी हो सगळो जो तपास आसा तो SP सुनीता सावंत, दक्षिण गोंयची SP सुनीता सावंत हिच्या मार्गदर्शना खाली चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरांग प्रभू मलकणेकर. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें घाल्ल्या मानहानीच्या याचिके वयली फुडली सुनावणी आतां 7 मार्चाक जातली. शुक्रारा जाल्ले सुनावणे वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंगांच्या वकिलान रिप्लाय दिवपाक कोर्टा कडेन वेळ मागलो. गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिचो हात आसा असो आरोप आपाचो खासदार संजय सिंग हांणी दिल्ली घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केल्लो. ह्या आरोपाची दखल घेत सुलक्षणा सावंतान खासदार संजय सिंग हांच्या आड दिवचलच्या न्यायालयात मानहानीची याचिका घाल्ली. शुक्रारा ह्या याचिकेचेर परतून सुनावणी जाली. सुनावणे वेळार दिल्लीचे खासदार संजय सिंग हांच्या वकिलान रिप्लाय दिवपाक कोर्टा कडेन वेळ मागला. देखून ह्या याचिकेवेली फुडली सुनावणी 7 मार्चाक जातली. The defendant has again sought time to file its reply to the injunction application. The defendant has also extended the statement which the defendant had made earlier, that they would not make any defamatory statements against the plaintiffs, and all those other statements which the plaintiff has taken an objection to in the plaint will not be repeated. The court has now adjourned the matter to 7th of March, and the defendants are directed to file their reply. But what about your argument on this? That will happen on 7th of March. Yes. Evening, sir. In the afternoon, sir. Okay. Hearing was there in the case which has been filed by the CM of Goa against MP Sanjay Singh, and we have sought time for filing our reply and written statement in this matter, because as all know that elections are going on in Delhi, and Mr. Sanjay Singh is very busy in campaigning because he being a star campaigner there. So court has granted us time, and now the matter is fixed on 7th of March for our reply and also for argument on the temporary injunction. So क्या 7 मार्च को प्रेजेंट होने के लिए बुलाया था? नहीं. This is a civil case and there is no need of he being personally present in the court. Now, second thing that I would like to clear that since reply has not been filed in the temporary injunction, undertaking was given on the last date of hearing that he will not make any such kind of statements till the next date of hearing or till the reply is filed in the temporary injunction application. So it cannot be contoured that he has apologized for making this statement, but it's just an undertaking because we were served on 27 and elections were there, and since he was busy we could not prepare the reply, and hence court has given a direction that you should not make such a statement because usually in the normal course such kinds of directions are being given. So Sulekshan Sawanth also has allegation on the 100 crore defamation. What about you say on this? Yeah, we will file our reply. In that everything will be cleared. फुडले किमान 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक बगदाड पडचे ना ताची काळजी घेतली अशी गवाय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दोडामार्ग वाठारांत तिळारी कालव्याची शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. शुक्रारी तिळारी धरणाचो कुडाचे बोंवाडीचो कनाल फुटलो. फाटल्या वर्सा कनालाचे दुसरे वटेन बुराक पडिल्ल्यान दुरुस्त केल्लो, मात परतून कनाल फुटिल्ल्यान उदकाची पुरवण बंद जाली. उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सकाळी दोडामार्ग वाठारात कालव्याच्या कामाची तशेंच कमांड क्षेत्राची पळोवणी केली. सुमार 128 कोटी रुपया खर्च करून गोंयांत येवपी तिळारी कालव्याची दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आसा. फुडल्या किमान 25 वर्सां मेरेन तिळारी कालव्याक भगदड पडचें ना अशी गवाय मुख्यमंत्र्यान दिली. ह्या वेळार उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाचे सयत WRD खात्याचे मुख्य प्रधान इंजिनियर हेमंत बदामी आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. तिराळी धरणांतल्यान उदक गोंयांत हें खरें म्हणजे आमची मेन सोर्स आसा आनी पुराय उत्तर गोंयांत आमकां पिवपाचें उदक आनी इरिगेशना खातीर उदक हें तिराळी धरणाच्यानूच येता.
ताजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आनी आमचे लोकल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये अलॉंग वीथ आमचो CE WRD बाब बदामी आनी ताजी पुराय टीम अलॉंग वीथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स त्या हांगासर आयल्या. महाराष्ट्रांतल्यान एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी हें पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमिटर कॅनाल जो गोवा बाउंड्री येता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला. भितरलो इनिशियली हाफ कॅनाल हो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी जें आतां करता विच इज एप्रॉक्सिमेटली फॉर फुडल्या 25 वर्सांक हो कॅनाल जो आहा तो ब्रेक जावचो न्ही. त्या कॅनालाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक वचत जाल्यार सँक्शन केल्या आनी तेजेर स्पेंड करता. हे पयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर्स. तितूंतलो मोड ऑफ ऑपरेंडिटी सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप आनी कंटिन्युअसली बारीक सारीक कितें रिपेर आसता जाल्यार तेणीच करप. म्हणजे जेका आमी म्हणटा द वॉरंटी ऑफ द वर्क ओके ही ताणें घेवप आनी फुडल्या 5 वर्सां कन्स्ट्रक्शन आनी रिपेर्स हो सगळें तोच पळयतलो. एट प्रेझेंट पळयलें सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान तेजी परिस्थिती खूब पाड आसा. आयजूच कुडाशें परत एकदां कॅनल जो आहा तो ब्रेक डावन जालो एके सायडींतल्यान. हांव म्हज्या WRDच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्रा सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमिटर कॅनल टील धरण तिराळी धरण पर्यंत तो ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायनींग आनी हें करपाची गरज आसा. आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर तेंच्यांनी उलोवपाक सुरवात केला. इन फ्युचर महाराष्ट्र CMA बरोबर मेळून हांव WRD मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क हें जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांचो विशय जो आहा पयलीं सुटतलो. एट प्रेझेंट 240 MLD वॉटराची रिक्वायरमेंट ही आमकां सोर्स ह्या हातूंतल्यान मेळटा. पण आमी जेन्ना ऑलवेज आमी फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हणटा इट वील डबल 500 MLD वॉटर हें आमकां हेतूंतल्यान गरज आसतलें. बट तें उदक सुद्दां जर आसत तें कंप्लीट करता जाल्यार ह्या पद्दतीचे एटलिस्ट म्हणजे उदकाचोय सोर्स वाडटलो. त्या बरोबर कॅनल रिपेरूय सगळें 100% हातांत घेवचें पडटलें. आमी एट प्रेझेंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो तिराळींतल्यान उदक टील पर्वरी पर्यंत वता. म्हणजे कालांगूट शिवोले गिरी ही सगळे मिनी डॅम्स आसा पळय न्ही किंवा तेजी वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट्स ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सोर्स आमी हातूंतल्यानूच दिता. अलॉंग वीथ द इरिगेशन जे मदीं करता तांकांय उदक दिता. म्हणून नॉर्थ गोंया खातीर तिराळी हें खूब म्हत्वाचें आसा. तें लक्षांत धरून आमी आज तिराळीचें इन्स्पेक्शनूय केलें. महाराष्ट्रांत जें कितें सद्या म्हणजे त्या कॅनलाक भगदड पडला पळय न्ही तें जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी रिपेरूय करून घेतले आनी स्मूथ फ्लो जो उदकाचो आहा पळय तो मेंटेन दवरपाक आमचें सरकार हे प्रयत्न करत आसता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकीच्या निकालाचा आढावा घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकल्याचें मूल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्लेशें RGPचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी सांगलें. फाटले 7 म्हयने खंय लोकां वांगडा साबार बसका घेतल्यात म्हणून मनोजान सांगलें. वट्ट 7 म्हयन्या उपरांत RGPचो मुखेली मनोज परबान एकल्यानूच पणजे पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशदेक आमदार विरेश बोरकार कित्याक गैरहाजीर आसा अशें पत्रकारांनी विचारलें. तेन्ना ही खंय आपली स्वताची पत्रकार परिशद, हांगा आमदार आसप सक्तीचें ना म्हूण मनोजान जाप दिली. पळय मनोज, तूं ऑपोजिशनाच्या युनिटीचेर विचारता पूण तुजोच आमदार तुज्या वांगडा ना तेन्ना RG भितर युनिटी आहा काय ना हे हांगा ना पिसीक ना तुज्या ना बट हाजेर लोकांनी कितें मेसेज घेवप. ही प्रेस कॉन्फरन्स माझी आसा, ही पार्टी लेवलाची विरेशाक ही पार्टीची मिटींग न्हू, ही माझी इंडिव्हिज्युअल प्रेस कॉन्फरन्स वर्सांनी आनी माझी प्रेस आतां इतलो उलयतलो विरेश कितें करतलो ते बसून आसलो. अरे पूण तुवें आमदाराचे 20-25 पावट घेतले. आय एम प्राउड ऑफ माय आमदार. सो आमदार असो म्हणा जेन्ना हांगा बसून आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी काँग्रेसचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी आनी केजरीवालाचें नांव घेता तेन्ना ते आसता पळय आसता ते मनोज एका आमदार एका आसपाची गरज ना. मनोज बाबा फॉर युअर नॉलेज राहुल गांधीन सुद्धा आपल्या करियरान ब्रेक घेतलेलो आसा गुगल कर. विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो आढावो घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकले हाचें मूल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्लो. तशेंच फाटले 7 म्हयने खंय तांणी लोकां वांगडा साबार बसका घेतिल्ल्याचें मनोजान सांगलें. जाल्यार जेन्ना हें बॅटल आमच्या मना सारकें जावंक ना जाल्यार आमकां भितर यश मेळोंक ना तेन्ना आमी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका कॉल घेवचो पडलो. खंय तरी ही जी धांवपळ आसा ती खंय तरी स्टॉप करची पडली. ही धांवपळ स्टॉप करून जें आमचें कितें चुकलां नाल्यार खंय आमी कमी पडटा
हे चिंतपाक लागून थोडो टायम घेवपाचो म्हणून आमी विचार केलो आनी तो विचार केलो तेन्ना आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगले की जो पर्यंत आमी फुडलो निर्णय घेयना तो पर्यंत सगळ्यांनी आपली कामां बंद दवरची. कामां म्हटल्यार जी सोशल काम असले म्हणजे जे प्रत्येक फावटी जेन्ना फोन येता तेन्ना आर्जीचे भुरगे सेल्फलेसली रिस्क घेवन ते मागीर झोपडपट्टेन जावं नाजाल्यार मागीर ते स्क्रॅप यार्डान जावं नाजाल्यार इल्लीगल हिल कटींग जाता थंय जावं नाजाल्यार लँड फिलिंग जाता थंय जावं ना लोकांक उदक ना थंय जावं प्रत्येक जाग्याचेर जे धांवताले ते आमी स्टॉप केले. स्टॉप करपाचें कारण म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय आसलें की आमी खंय चुकला काय म्हणून. सो सगळ्यांक प्रश्न पडलो की 7 म्हयने रेव्होल्युशनरी गोन्स खंय आसली आनी स्पेशली मनोज परब खंय आसलो. कित्याक ही जी पार्टी आसा हो जो उजो आसा ही जी मशाल आसा ही पालवपाक आमी पेटोवंक ना आनी केन्ना पालावची ना. ती खंय कशी पेटत दवरप आनी ती इग्नायट करपाक आनी ती वाडोवपाक आमकां कितें जाय हें कळपाक लागून सायलंटली आणि सिक्रेटली हांवें स्वता हे भुरग्यांक सुद्दां ना सांगता खुबशा लोकांचे मिटिंग्स केले. हे मिटिंग्स आमच्या आर्जीच्या भुरग्यांचे नासले कित्याक गेली 7 वर्सां आमी लोकांक मेळ्ळे. मागीर आमी जेन्ना पॉलिटिकल जाले तेन्ना आमचे चडशे मिटिंग्स जातले ते आमच्या भुरग्यां वांगडा आमची स्ट्रॅटेजी डिझायन करपाक जाय प्लॅन करपाक जाय आमच्या भुरग्यां वांगडा आमी मिटिंग्स घेताले. सो तेन्ना भुरग्यांचे व्ह्यूज आमकां मेळटाले ते व्ह्यूज घेवन आमी फुडें वयताले. सो ह्या फावटी हांवें चिंतलें की हांव जनरल पब्लिकाक मेळटलो सामान्य गोंयकाराक मेळटलो जे खरे गोंयचे मोगी आसा तांकां मेळटलो. सो ह्या 7 म्हयन्यान ऑलमोस्ट 28 ते 30 कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या सामान्य लोकांक हांव मेळ्ळो. म्हाजो काम धंदो चालू आसतना तितूंतल्यान टायम काडून बारीक लोकांचो विचार कितें आसा बारीक लोकांक जाय कितें बारीक लोकांचे म्हणणें कितें आसा आर्जी बद्दल म्हणणें कितें आसा गोंया बद्दल म्हणणें कितें आसा राजकारणा बद्दल म्हणणें कितें आसा हे समजपाचो आमी प्रयत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात वचत थंय कोयराची समस्या नावेली बाणावली बायपास रस्त्या कुशीक लेगीत साचल्यात कोयराच्यो राशी. संबंधित प्राधिकरणान दखल घेवन समस्या सुटावी करची अशी थळाव्यांची मागणी. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या वाढतच चालल्या. कोयराची ही समस्या कमी करपा खातीरचे सरकाराचे सगळेच यत्न अपेशी थारिल्ल्याचे स्पष्ट चित्र वचत थंय पळोवपाक मेळटा. हाची ताजी देख म्हळ्यार नावेली बाणावले बायपास रस्त्या कुशीक साचिल्ल्यो प्लास्टीक पोत्यो आनी हेर कोयर. थळाव्यांच्या मता प्रमाण लोकांक रंगे हात कोयर उडयतना धरले तरी लेगीत तांणी ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचे बंद करूंक ना. तेन्ना बेगोबेग संबंधीत प्राधिकरणान हाची दखल घेवन ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कडक नदर दवरची जेणे करून ही समस्या सुटावी जावपाक मजत जातली अशी मागणी आता जावपाक लागल्या. आयज मेन नॅशनल हायवे ज्या जाग्यार टुरिस्ट आणि भरपूर लोक वॉकिंग बी वयता त्या जाग्यार कमीत कमी एक 5-6 फायट आमी न्यूजाचेर बी घातले सगळे केला. पण हे ज्या जाग्यार घाण हाडून लोक उडयता ते बी शिस्त नासता आनी गोंयाकार म्हणून आपूण सांगतना तांकां गर्व कशी दिसता म्हणून कळना. कित्याक सलून वालोचो आख्खो गार्बेज हांगा पावला तेंगे केस आनी जे लोक टेलरिंग करता तेंचो आनी स्पेशल जे रातीक शेफ बी आसता तेंगे बुफे बी आसता तेंचो बी सगळो घाण हाडून हांगा उडयता. तर हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय. हे पंचायती बाबडे कितें आहा तेंच्यान जाता तितले करता आनी सर्टन एरिया जे PWDचे अंडर येता तेंची एजन्सी बी आसता खंय आतां म्हाका कळून येला तर ते एजन्सी मार्फत कित्याक साफ बी करून घेयना हे कांय कळना. आनी आयज आमचे गोंय नॅशनल हायवे जो चालू जाला त्या जाग्यार फूल ट्युरिस्ट भायले येता वयता ते चोवन देखून बाबडे लज येता आमकां की बाबा अशी इतली घाण रस्त्यार हाडून लोक उडयता. ताका लागून आमी अपील करता PWD कडेन की तेंच्यान लक्ष दिवचें आनी जात तितले बेगीन आख्खो गार्बेज क्लियर करचो. आनी खंय तरी दिसता की CCTV कॅमेरा हाडून नॅशनल हायवेचेर बसोवप म्हणून आमी कितली फाटी सांगला पण अजून लक्ष दिलें ना. तेजेर हांव सांगता की चडांत चड लक्ष दिवचें PWD आनी आपलो काम आपल्या वेवस्थीत प्रमाणे करचें म्हणून अपील करता. भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा टोकावयली बेकायदेशीर 4 दुकानां पणजे महानगरपालिकेन माती भरण केली. कितलेशेच वर्सां सावन बेकायदेशीर रितीन अतिक्रमण करून वेवसाय करताले निमणे महापालिकेक जाग आयली.
त्याची गाडी बरी भायर सोदता तेन्ना बऱ्यो दिसूंक जाय गाडी हाडल्या हां आनी भायर बऱ्यो दिसूंक जाय आमचे पोट मारला तेणे हां आमचे भितर त्याच्या गाडयेन गेल्या कित्याक येवन कंप्लेन केल्ली कितें जाला तर इल्लीगल आहा म्हणून न्हू आमचे कडेन सगळे लायसन्स मागता सगळे प्रोड्यूस केल्या म्युन्सिपाल्टी कडेन कोर्टान देखून प्रोड्यूस केल्या आतां हे विदावट आजून नोटीस दाखोवंक ना आमकां तेणी इल्लीगल हे मोठो मॅडम कशी भितर हे गो भितर घे पडत तुझे म्हणून एक्झॅक्ट कितें जालें पळय आतां इतलीं वर्सां आमी हांगासर आहात धंदो करता सगळेच जाणात 30 वर्सां हांव काम करता मदींच हो आयलो आनी आपलें इल्लीगल आहा म्हणटा म्हणजे आमकां घालें ना पळय एक केस चलत रावली आनी आतां फायनली येयलो तें म्हणून कोणे कंप्लेन केल्ली तुमची आनंद भोसले तेजी नवें घर बांदलां अभिमानी हय अभिमानी इन्वेस्टमेंट सो तुमचे कडेन हेजे परमिशन बीन सगळें आशिल्लें लायसन्स हेजें आहा फकत परमिशन बांदला तेजें परमिशन ना बांदलां तेजी हय तो परमिशन म्हणटा तें आमी इल्लीगल लायसन्स सगळें आहा हेजें शॉपाक लायसन्स आहा सो आतां ही कितली शॉपां आहा ती आतां डेमोलिश करता ती तुमची 2 शॉपां 2 शॉपां तेंच्यांनी इलिगल आहा म्हणून आतां डेमोलिश करता हय तो आतां तिसरें म्हणटा जाल्यार खबर ना म्हाका तें 2 म्हणलेलें तेणी तो दाखयता पळय तिसरें म्हणटा दुसरें मोडलें ना म्हणपा वयता भितर हे शॉप आतां मोडला ते कितले वर्सांचे म्हणजे चालू आशिल्ले 30 वर्सां मरे काम हे शॉप सायकलचें काम करप पंचर 30 वर्सां जाली हे चालू आशिल्ले हय अशें स्ट्रक्चर आशिल्लें हय गुगलाचेर मारल्यार मेवता लूस एंटरप्रायज आतां खंय तरी तेंच्यांनी इलिगल म्हणून डेमोलिश केलें आतां गेला सो तुमकां ऑर्डर येयल्ली हेजी ऑर्डर येयले पण आमी नोटीस आमी हायकोर्टान हितून घाले न्हू एप्रिलान चालू जालें आमचें युडीन अर्बन डेव्हलपमेंट चालू जालें ते मागीर ते मोडले हे भायर पडले तेज्या पर आमी हायकोर्टान गेले हायकोर्टान कितें हायकोर्टान वयता थिंगासर ते आर्ग्युमेंट येवच्या पयलीं मोडले मोर्चे दर्यादेगेर बिरेस्तार मेरेन 36 ऑर्लिव्ह लिटरी कासवांनी कितली तांतयां घाली हाची म्हायती तेमवाडो मोर्चे दर्यादेगेर आशिल्ल्या अभ्यास केंद्रात उपलब्ध ना थंय आशिल्ले कर्मचारी हे विशीं म्हायती दिनात असो दावो सरपंच पवन मोर्जे हांणी केला कर्मचाऱ्यांनी ही म्हायती अभ्यास केंद्रा कडेन तशेंच नागरिकांक उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या आमी आतां तांकां आयजूच एक्चुली फाल्यां वचून हांव एक लेटर करता आमच्या DCFाक की तेंचें म्हणणें अशें आसा की आतां तुमी जेन्ना आमी आतां दोगूय वांगडा येयले इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक कारण आमच्या गांवांत जेन्ना येदो व्हडलो मोहीम आमी लोकलांक घेवन आमी येदी व्हडली मोहीम राबता आनी गेली कितलींशीं वर्सां आमी स्वता की कांसायाक राखचे हेजे बद्दल प्रयत्न करतात आतां जाता कशें की गेल्या वर्सा आतां हांव तेंच्या सरां कडेन उलयलो तेन्ना म्हाका खबर कळ्ळी की गेल्या वर्सा कितें तरी मातशी तेंचे रिपोर्टरांचें कितें तरी जालें म्हणून हेजो अर्थ असो न्हू आतां कारण जो सर्वसामान्य ट्युरिस्ट हांगा येता ते सांगतात की 36 कांसाय आसा 36 कांसायचेर इन्फॉर्मेशन दिवपाक की बाबा एक कांसायेन अमकी तांतयां घातली टोटल नंबर ऑफ कांसे ह्या सिजनाक इतके जाले इतके टोटल एक येयले आनी थोडेचे कशें आहा दॅट इज नॅचरल प्रोसेस न्हू जो कांसायांची तांती आसता की सगळीच हॅचिंग जाता अशी ना कारण वेदरा प्रमाणे थोडी पिड्यारूय जाता सो नंबर तुमी ते घालून एक क्लियर कट भायर बोर्ड मारतो अशें रिक्वेस्ट करूंक हांव तांकां DCFाक लेटर करता आयज आमी दर्यादेगेर तेमवाडा मुर्जी दर्यादेगेर आसात आनी ह्या दर्यादेगेर फाटल्या 1997 सावन ह्या ठिकाणी कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयली वता आनी आतां मेरेन हजारो कासवांची पिल्लां दर्यार सोडपाक वन्य विभाग राना खात्यांक यश आयिल्लें आसा आतां ह्या वर्सा जो हंगाम सुरू जाला टर्टलांचो त्या हंगामात काल सावन 36 सागरी कासवांनी अंडी घातलेली आसात ह्या 36 सागरी कासवांनी कितली अंडी घातली हाचो हिशोब मात्र ह्या अभ्यास केंद्राक दिवपाक जे आपले थळावे म्हणात किंवा संबंधित खात्याचे कर्मचारी आसात तांकां दिवपाक अलाउड ना तांचें म्हणणें आसा की वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी तांकां सजेशनां दिल्लीं आसा की वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनीच ही म्हायती दिवची आतां एखादी जर मोर्जेन हो अभ्यास केंद्र आसा आनी मोर्जेन दर्यादेगेर सागरी कासव येता आनी ती म्हायती जर मोर्जेंतल्या रिपोर्टरान पणजे वचून घेवची पडटली जाल्यार हातूंत कितें मागीर अर्थ उरलो हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक TV खातीर
शुक्रारा मडगाव आणि फातोडीची बेकायदेशीर 8 दुकानां प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली. आतामेरेन 36 दुकानां सील करपाचो आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्लो. उरिल्ली 4 दुकानां येता ते सोमारा सावन सील करपाक सुरू करतले अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मडगांवच्या काही आस्थापनाक नोटीसी काडिल्ल्यो जांकां कन्सेंट टू ऑपरेट बिझनेस ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान कन्सेंट टू ऑपरेट बिझनेस ना तांकां नोटीस काडिल्ल्यो. कारण म्हणजे तांची जी सिवरेज आशिल्ली ती डायरेक्ट डंप केली वताली गटरांनी जावं नालांनी, आनी तांणी सिवेजीचें कनेक्शन घेतलां अशा बिझनेस आउटलेटांक नोटीसी काडिल्ल्यो. आनी ताजे नंतर 21 गेल्ल्या आठवड्याक 21 अशी बिझनेस आउटलेटां मडगांवची सील केल्ली, जावं तांकां कोणें बंद करतात सील ठोकिल्लो. आनी आज ही कारवाय परत एकदां चालू जाली आनी आज जवळ जवळ 8 दुकानां सील केल्ली आसात. वेगवेगळी बिझनेस आउटलेट तातूंत भितर चिकन शॉप आसतली, बार आसतले, रेस्टॉरंट आसतली, बारीक हॉटेल्स आसतले, अशे वेगवेगळी आस्थापनां जी आसात ही 8 आज सील केल्ली आसात. आनीक 4 उरल्यात. टोटल 36 सुमार ही दुकानां तांणी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस काडली. ही कारवाय जी आसा मुखाल्ली आतां ती सोमाराक चालू जातली अशी अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग गोमलकणेकर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक.